इसायास प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. जुंब्यानो मोजे आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताच्या सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोट्यान लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालो, हांव निर्फोळी वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरोयलो. तरी आसतना सर्वेस्पोर म्हजे हक्क सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पोराच्या दोळे मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजोच देवूच. हांव ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक, म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाची कुणां नव्यान उपजल्ल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना. पूण पृथ्वीच्या शिमापर्यान म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. म्हणुया, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा म्हाका कदींच फटवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडूय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कोर. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. सर्वेस्पोर म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नुस्त्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. दुनियांत तूं एकलोच म्हजो बरवासो. म्हजे तरणे पिरायेंत थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत हांव तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तरणे पिरायेंत थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुज्या अचोर्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. उद्गार. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक खालतो जालोय. शांत मेंढऱ्याक मारूंक वोडटात तसो तुका खुर्सार मारूंक वेलो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेवणाक बसलेले आसतना जेजू खोंतीबरीत जालो आनी हाची गवाय दिवन ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगता, तुमचे भितरलो एकलो मोजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावीन शीस एकामेकाक पळोवंक लागले.
ताचे सिसा मदलो एकलो जेजू मोग करीतो जेजूचे कुशीक जेवणाक बसून आसलो. देखून सिमांव पेद्रून ताका खुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता? ताणें आपली तकली जेजूच्या हड्ड्यार बागोवन म्हणलें, सोम्या, तो कोण? जेजून परतिपाल केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंडाचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक, सिमांव इस्कारोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सोयतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनूच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलेले दुसऱ्या कोणाकूच समजोंक ना. जुदासा लागीं पोंगटीची गांठ आसली. देखून परबेक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबांक कितलेंय घाल, अशें जेजू ताका म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटूच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाली, तो भायर वेतोच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवय देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवय महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवय महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमीवंत करतलो. म्हज्या सुपुरल्या भुरग्यांनो, आनी थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय? जेजून परतिपाल केलो, हांव वेता थंय तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा, कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सत सांगता, कोंब्यान 7 घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू आपले सिसां बरोबर घेवन पास्क जेवण करता आसतना तांकां सांगता. तांचे मदले एकलो आपणाचो घात घेतलो. ते सगळे खोंतीबरीत जातात. पेद्रू जोआंकूय कुरू करून सिनाल करून कोण काय तो म्हूण विचारूंक लायता. जोआंव जेजूचो चड मोगाचो शीस आसलोले जेजूच्या हड्ड्यार ताची तकली आसली लुवान विचारता आनी जेजू ताका लुवान सांगता, म्हजे बरोबर ताटांत हात घाला, तो म्हजो घात घेतलो. उपरांत जोआंवूच जाणा जालो तो जुदास म्हूण. तर ताणें जुदासाक देखलो तेन्नाच ताका कित्याक प्रश्न करूंक ना वो सगळ्यांक सांगूंक ना हो तो जुदास जेजूचो घात घेवनचो आसा तो. ना जोआंव कांयच आसलें करिना, कित्याक तो बेस बरें जाणा आसलो ही देवाची येवजण म्हूण. तो आमकां देख दिता. आमी कश्ट पर्यान ओगेपणीन देवाची येवजण म्हूण मानून घेवन आनी देवूच आपले कृपेन ती सुटावी करतलो. दुसरी वस्त आमी पळयता जेजू जुदासाक सांगता, तूं करचें आसा तें बेगीन कर. बेगीनच निर्णय घे आनी तुजें मन बदल, ना तर काळोख येतलो. आमचे जिवितांत बेगीनच आमी सोयतानाक ना म्हणूंक जाय, ना तर आमी जुदासा परी तांची गुलामां जातल्यो. सायबा, आमकां सदांच असले निमाणे काळोखाची गोड्डेंतली निवार.